बाणावलेचो आमदार वेंझी वेगसान पर्यावरण मंत्री निलेश काब्राल आणि गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या वांगडी सचिवा आड मडगांव पुलिशेन कागाळ नोंदयल्या। नावेली शिरवडच्या सिवरेज प्रकल्पांतले उदक न्यायालयांतल्यान साळ न्हंयत वता। ही गजाल आपणे पर्यावरण मंत्री निलेश काब्रालाच्या कानार घाल्ली। तशेंच हे विशीं प्रदूषण नियंत्रण मंडळाक लेगीत पत्र बरयल्लें, पूण कोणेच ताची दखल घेतली ना। देखून बेजारिल्ल्या वेंझीन निमणे पुलिशेन धाव घेतल्या। जे इंटेन्शनल डिस्चार्ज ऑफ रॉ सिवेज STP प्लांट सिरवडे नावेलींतल्यान जाल्ले तेजे फाटल्यान एनवायरमेंट मिनिस्टरा कडेन मुगेलें इंटरेक्शन 5 तारखेर जालें। हें सगल्यांनी तुमी चोयलें। सो हें जें इन्स्पेक्शन हांवें 4 तारखेर केल्लें ते इन्स्पेक्शनाचेर हांवें मागीर मुगेलो एक इन्स्पेक्शन रिपोर्ट काडलो आनी दीस इन्स्पेक्शन रिपोर्ट yesterday I have served it to His Excellency our Governor of Goa, Honorable Chief Minister, to the Chief Secretary, to the Collector of South Goa, to the Member Secretary of Goa State Pollution Board and to the Managing Director of Sewage Corporation. हे एक इन्स्पेक्शन रिपोर्ट 4 तारखेचो इन्स्पेक्शन रिपोर्ट कितें जालें ते फॅक्ट्स हे सगळ्यांनी सर्व केले। मागीर बेस्ड ऑन द पास्ट फॅक्ट्स ऑन 29th of April 2021 गेला त्या वर्साक एप्रिला म्हयन्यात WRDन एक शो कॉज नोटीस इश्यू केल्ली PWDक आनी ते शो कॉज नोटिसीचेर WRDन 6 जागे आयडेंटिफाय केल्ले। 6 places where raw sewage is being discharged into the river Sal आनी ही जी शो कॉज नोटीस कॉपी लायिल्ली मेंबर सेक्रेटरी ऑफ गोवा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आणि डॉक्टर शर्मिला मोंटेरो गेला त्या वर्साक एप्रिला म्हयन्याक ही नोटीस कॉपी लायिल्ली आणि हे सगळे डॉक्युमेंट्स ते दिल्ले आणि शी फ्रॉम लास्ट इयर एप्रिल टिल नाव November 10th today as we talk she has taken no action against this gross violation of raw sewage which is being discharged. Environment Minister has taken no action from April till now of this raw sewage. आम उलयता म्हळ्यार परत गेलो जाल्यार परत सेम रॉ सिवेज इज बीन डिस्चार्ज। सो एज पर सेक्शन 277 ऑफ द IPC anybody who intentionally allows and who does intentional discharge of contaminated water into water bodies is liable for an FIR and to be produced into court is a cognizable offense. ताका लागून आज आमी वचोन बेस्ड ऑन ऑल दीज फॅक्ट्स आमी आज मडगांव पुलिस स्टेशनार वचोन आमी एक कंप्लेन घातला and requested him to put up an FIR against Nilesh Cabral, the Environment Minister and the Member Secretary of Goa Pollution Control Board.